मोरपिल्ल गांवच्या काणेबाग, बोरीकटो आणि काजूवाडो ह्या 3 वाठारांनी नवो रस्तो येता। गोंय मुक्ती उपरांत सुमार 57 वर्सां जाली हे वाठार रस्ते विणे आशिल्ले। रस्त्या खातीर थळावो आमदार बाबू कवळेकार कितलेशाच वर्सां सावन यत्न करतालो। शेवटाक ह्या रस्त्याच्या कामाचे आयतारा उक्तावण जाले। 21व्या शेंकड्यांत भारत चंद्रार वचून राबितो करपाचें सपन पळयता, पूण हांगा गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक सारक्यो मुळाव्यो सुविधा मेळनात। रस्तो म्हणल्यार गांवाची प्रगतीचो मार्ग अशें आसून लेगीत मोरपिर्लच्या लोकांक ते खातीर झगडचें पडटा। रस्तो नाशिल्ल्यान ह्या 3 गांवांतल्या लोकांचे हाल जाताले अशें थळावो पंच वांगडी दिनेश गांवकार सांगता। दुयेंतींक आनी गुरवार बायलांक फाटीर मारून हॉस्पिटलांत व्हरचें पडटालें। पावसाच्या दिसांनी तर पळोव नजो। काणेबागा येवपाक काजूवाडो सावन पाडी, बाळ्ळी, फातर्पा, मोरपिल्ला वाठारांतल्यान सुमार 20 किलोमिटरांचो प्रवास करचो पडटालो। पूण काणेबाग काजूवाडो रस्त्याक लागून हें अंतर खूब कमी जालां। हॉस्पिटलांत येवपाचें जालें जाल्यार 18 किलोमिटरांचें अंतर हुपून येवचें पडटालें। खरेपणी बाळे हॉस्पिटल 3.5 किलोमिटरांच्या अंतराचेरच आसा। कितें करपाक सोदता तुमी? पण आज तें काम स्टार्ट करता म्हणटा एक करतले अशें। आनीक आतां आमकां हे त्रास जाता ते आतां जावचे ना अशें दिसता की पयलीं सामके अशें पावसा त्रास जाय, सामके गाडी वयर चडोवपाक मेळना आसल्यो। जो कोण बरें ना जाल्यार वयर तांकां हाडपा त्रास जाय, डबल सीट म्हण तें येवपाक मेळना आसलें। आनीक आमकां खंय बाळ्ळी वयता जाल्यार एक 20 किलोमिटर सुमार वयचें पडटालें। आतां हें करता आतां हांगा एक 3 किलोमिटर सुमार आसतलें, पूण तें आतां आमकां तें लागीं अशें जातलें। तितले त्रास जावचे ना न्हू। आतां तें काम जितलें करतले जाता पर्यंत कितलें करतले, मागीर पावसा म्हणटा थोडें काम उरतलें अशें दिसता। पूण मागीर परत सिजना परत करतले दामोर। म्हणून तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले? हय, प्रॉब्लेम म्हणटा सॉल्व जातलो अशें दिसता म्हाका। हेजे पयल्यान खूब त्रास पडटाले आनी हो रोड लोकांक बरें नासल्यार बऱ्या पडटालो जाल्यार, आनी हो जायना ना। आज कितें जालां, लोकांक सगळ्याक त्रास आसा डॉक्टरागेर व्हरपाक आनी कितें करपाक कांय ना। आनी हो रोड हेवटेन हवेत तर पावल्यार तेज्याक बऱ्या पडटलो। लोक बरें नासले तेन्ना गाडी वचना जाल्यार उखलून हाडची पडटा हे सायडीच्यान। मोटरसायकलीच्यान जायना आसलें आनी आतां ती गाडी हालता रोड सगळो। म्हण तुमी खानार मारून पेशंट अशें हाडटाले बरें नासले? हय, अशें हाडटाले। आनी कितलीं वर्सां जालें न्हू हो रोड काम हें करपाक लागल्यार जालें ना। रस्त्याच्या कामा खातीर 4 कोटी 10 लाख रुपयांचो निधी मंजूर जाला अशें थळावो आमदार बाबू कवळेकारान सांगलें। हो रस्तो जावचो न्ही हे खातीर कांय जाणांनी कितल्योश्योच आडमेळी हाडल्यो, पूण मंत्र्याचे फाटीक लागून रस्त्याचें काम जाग्यार घालें अशें आमदार बाबू कवळेकारान सांगलें। मारपाचो प्रयत्न जालो, म्हाका कोणाचें नांव घेवचो ना, पूण जेन्ना डिपार्टमेंटा कडेन अशें जाता वयता आसतना आपलो पंच आपलो फोर्स मारून ह्या रस्त्या कडेन खंय तरी तो फाटी जावचो, तो मेळचो न्ही। कित्याक हो गांव जो आसा, हो गांव हो रस्तो जो जाय ताचो श्रेय जे आसा, क्रेडीट जे आसा ते आमदाराक मेळटलें। पूण आपले परींनी ताका खुबशे नेगेटीव करीत जालें। खंय फायल कशी उरतली, कितें तुटी काडया, कितें क्वेरीज काडया, हे आपली केन्ना केन्ना पयलींच्यो वळखी बिळखी आसल्यो त्यो वळखी यूज करून तेजेर बडी मारप जाल्यो। पूण ह्या रस्त्याक सुरवाती पासून खंय ना खंय तरी तुटी काडप जाल्यो आनी ताका लागून आज इतलो उशीर जाल्लो आसा। म्हणून आयज जर फायल जर पळयत आमची, हांव रोहनाक तें म्हणलें की फायल जर पळयत जाल्यार फायलीचेर फायल कितली मोठी जाल्ली आसा आनी फायलीचेर कोणी कोणी कितें कितें तुटी काडल्या त्यो पळयत जाल्यार हेच फायलीक इतल्यो कित्याक क्वेरीज। काणेबागच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।